चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकाम मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इस्तानो आयच्या मणकाम मोत्यां कार्यावळींक तुमकां समेस्तांक माही मोगाचो आनी उर्बे वरीत येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळींत आमचे मदें एक माणकुलें संगीतकार आसा. ताचें नांव जैन कॅन्डिडा कोस्ता. बाय आयच्या कार्यावळींत येवकार. बरें करूं सर. खरें म्हटल्यार आमी जायते फावटी आमच्या ह्या कार्यावळींतल्यान आमचे नवे नवे कलाकार जे पालकार वावुरतात, पालका फाटल्यान वावुरतात आनीक जे ह्या संगिताच्या मोळार पोळजोळटात असल्या मनशांक हाडटा आसतनाच आयज आमकां जैन बाय फावो जाला. जैन बाय, ह्या संगिताची आवड तुका कशी लागली? म्हज्यान म्हणपाक जाता चिंतनासतना हांव म्युजिशियन जालें म्हणसर. कित्याक हांव 8 वर्सांची आहलें तेन्ना म्हाका मामा डांस क्लासी म्हूण घेवन गेली एडमिशन करपाक आमगे चर्ची कडेन सांगेम चर्च. तेन्ना थिंगा फादर मार्क फुताडो आहलो. सो मामा घेवन गेली म्हाका थिंगा आनी चोवपा गेले डांस एडमिशन फूल सगलें. सो तेन्ना फादर मार्क सांगपा लागलो म्युजिका घाल म्हण तेका. तेन्ना तो प्रिंसिपल आहलो पिलार म्युजीक स्कूल सांगेम. सो थिंगसान मागीर म्हजी म्युजिकल जर्नी स्टार्ट जाली. ती आजून मेरेन देखून आहा थिंगसान. म्हणजे तेन्ना तूं म्युजिकान भितर सरलें? हय तेन्ना. तूं पयलेंच म्युजिकान भितर सरला तेन्ना म्हणजे तुका भिरांत दिसताली काय उमेदीन? पयलीं हांव 8 वर्सां आहलो तेन्ना म्हाका तितलें कांय समजनासलें की म्युजीक म्हणल्यार कितें. आनी हांवें वायलन्सान स्टार्ट केलें. वायलन म्हणल्यार मातशें डिफिकल्ट लागलें. 1 वर्स 2 वर्स धरपाकूय गेलें मातशें 1-2 हें. मागीर व्हडलें जायत गेलें तेन्सान म्युजिकाक मातशें चड मोग लागलो. मागीर सॅक्सोफोन स्टार्ट केलें, मांडोलीन स्टार्ट केलें. मोग लागलो ते. आनी सॅक्सोफोन स्टार्ट केलो तेन्ना तुका कोणाचो आदार मेळलो? लेट सर जोकी. सो हांवें स्टार्ट केलें तेन्ना तो म्हाका 6 मंथ्स मेळ्ळो आनी मागीर एक्सपायर जालो तो. सो हांव तेजेरूच ओन्ली 6 मंथ्साचे शिकलो तेजेरूच सर. मागीर तूं प्रॅक्टीस करून? हय सर. आनी मागीर म्हगे ओन शिकपा लागलें तशें सर. म्हणजे दिसाक कितलो वगत तूं प्रॅक्टीस करता? सर दिसा 1 आवर प्रॅक्टीस करपाकूच जाय सर. सो हें कोता जाल्यार तुका. समज एक 8 दिसांचो गॅप पडलो जाल्यार कितें जाता? आतां सपोज बिगिनर आहा तूं आनी सपोज 8 डेज गॅप पडली जाल्यार तें जायना सर. बट तूं सपोज वाजयत आसता आनी एक 8 दिसा बीन गॅप पडलो जाल्यार तितली तेश कोन्न कांय इफेक्ट जायना तेश कोन्न सर. म्हणजे तुज्यान सांबाळूंक जाता? हय जाता सर. हय. आतां माउथ पीस हो सामको गरजेचो. सारको सर. आतां तूं कितले नंबर रीड यूज करता? 2, 2.5? सर हांव जेन्ना तेन्ना स्टार्ट केलोलें तेन्ना वेन आय वॉज अ बिगनर तेन्ना रीड 2. सो आतां हांव वाडोत वयता तशें करून हांव नंबरूय वाडयत वयता. 2.5 इवन 3 देखून हांव यूज करता सर. म्हणटच आतां हो जो रिडाचो भाग आसा म्हणजे 2, 2.5, 3 हातूंत फरक कितें येता? सर 2 नंबर आसत न्हू सर तेका तुका चड ब्लो करपा पडना. लायक बिगनर्स जे आसता ते ओन्ली 2 नंबर यूज करताय. 2.5 मातशें स्ट्रेंथ जाय पडटा. इवन फॉर तियात्रा बीन चडशे 2.5 यूज करपा जाय. आनी 3 बीन तुका सारको चड हें जाय पडटा सारको स्ट्रेंथ. तेजेर कितें सावंडाक कितें फरक येता? हय जाता सर. जाता डिफरन्स जाता. तूं 2 यूज करता तेन्ना तुका तेश कोन्न सावंड येना. आतां तुका तियात्रा बीन वाजोवपा जाल्यार 2 वाजोवपा तितलें जायना सर. 2.5 जाय पडटा. म्हाका उगडास आसा. हांव सर डॉमिनिकागे तियात्रा प्ले करतालें तेन्ना हांवें स्टार्ट केलोलें म्हगे तियात्रा हितून.
आनी हांव 2 यूज करतालें आनी सो पार्टी येयल्लो तियात्र चोवपाक सो तेणें म्हाका जालें तूं खंयचो नंबर यूज करता काय हांवें म्हणलें 2 सो तेणें मागीर म्हाका सांगलें चोय तियात्रा तेशें कोन्न 2 यूज करनाका सो 2.5 यूज कर मागीर म्हाका कळ्ळें कितें तें आतां लेट जोकी लागच्यान तूं एक 6 म्हयने तुका ट्रेनींग मेवलां म्हणटच ही सॉल्फेज जेन्ना तूं वायोलीन शिकतालें तेन्ना तूं सॉल्फेज शिकला ताचो तुका फायदो जाता काय तुका नवें कितें तरी शिकचें पडलें ना सर सोल्फेज सेम सर ओन्ली थिंग प्रॅक्टिकलान म्हाका सॅक्साफोना फिंगरींग मागीर ब्लोईंग तेंच म्हाका शिकपाक पडलें बेजीक नॉलेज सेम बेजीक नॉलेज सेम येस हय पूण तो आतां वायोलीन आनीक सॅक्साफोन मांदोलिनूय तूं वाजयता म्हणटच आतां ही जी सॉल्फेज आसा ती समज कोणाचें एक कांतार तुका कंपोज करूंक जाय जाल्यार तूं म्युजीक हय सर हांव काडटा सर म्युजीक येस हांव अरेंजमेंट्स बीन करता मागीर मिसाकूय बीन चर्च कॉयरान हांव सगळें हें करता अरेंजमेंट्स करता इवन फॉर तियात्रा देखून केलाय सर हांवें अरेंजमेंट्स म्हाका दिसता आमी आतां सद्याक जी तूं वाजयता 2.5 2.5 आनी 3 सर चडशे 2.5 2.5 म्हाका दिसता आमच्या ऑडियन्सांक सुरवातेकूच एक धाकटोसो पीस या सर शुअर सर आतांच तुमी आमच्या जैन बायेन एक पीस वाजयलो तो तुमकां जरूर आवडलो आसतलो म्हणजे ताची ही फुलती उमेद हांव फुलती इतल्या पासून म्हणटा की जरी तर तुका तुज्या काळजा मनान उर्बा ना काळजा मनान तुका फुडें वचोंक नाका जाल्यार हें सगळें घडना सो ताची उमेद ह्या संगितान ज्या दिसाक ताणें पावो दवरलो तेन्नासून तें मुखार वचपाचें बाय जाणा जावंक सोदतालो की आयज मेरेन कोणाचे तियात्र वाजयले सर हांवें तियात्रा म्हगे फर्स्ट तियात्र हांव SSC आसतना फादर तादेव आमगे सांग्यार आसतालो सो लेंट सिजनाचो सो हांवें तेन्ना थिंगसान स्टार्ट केलें मागीर हांवें सोसात बेनावली जोस ते बेनावली तेगे हितून मागीर हांवें सर फर्स्ट प्रोफेशनल भितर सरलो म्हणटा सर हांव सर डॉमिनिकागे हितून मायरन ट्रावसो मागीर सेबी द दिवार आनी मुगे एक ड्रीम कम थ्रू म्हणटाय ती सर रोसवन्स म्हाका सदां एक ड्रीम आहलें म्हाका सरागे तियात्रा वचपा जाय आसलो म्हूण सो टील फ्रॉम 99 ते आत म्हळ्यार 103 हांव तेका सर रोसवन्सा वा 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 म्हणजे आतां कितले सुमार शो वाजयले सिजन्स तशें हय म्हणजे टोटल तुवें कितले शो वाजयले टोटल सिजन्स म्हाका दिसता सर हांवें 18 19 तशें करून केलें सर एक पार्ट हें केल्लें येस सर आनीक तूं जेन्ना तूं वाजयता तेन्ना कोणी तरी येवन म्हणटा बाय तुवें बरें वाजयलें हय सर भरपूर जाण म्हणटाय सर इवन हांव मुगे सॅक्साफोनाक केस देखून घेवन गेले जाल्यार म्हाका सगळे जाण चोयताय आनी म्हणटाय एप्रिशिएट करताय सर तशें म्हणजे तुजी खुशालकाय तेन्ना चड सर सारकी म्हणजे ही खुशालकाय हे भाशेन लोकांची तुस्त जावं लोकांची तोखणाय जाल्या उपरांत तुजो स्वताचो ग्रोथ म्हणजे स्वताची वाड जाता अशें तुका दिसता हय सर जाता सर एवरी टायम जेन्ना म्हाका लोक मोटिवेट करता तेन्ना म्हाका आनीकूय कितें बरें करून दाखोवपाक अशें दिसता सर आनीकूय मुखार म्हणजे त्याच नेटान घरा वचोन आनीक प्रॅक्टीस हय हय सर हय आतां सद्याक तुजी प्रॅक्टीस करूंक कसले तरी बुकांचो रेफरन्स वापरता सद्या तरी सर हांव ग्रेडी हांव ओली TCL एग्जामीचे ट्रिनिटी कॉलेज लंडन तेज पोर्शन हांव हें करता सर फॉर वायलन एंड फॉर सॅक्साफोन तेच पोर्शन येस सर म्हणटच वायोलीन म्हणटच वायोलिनाचेर आमच्या ऑडियन्सांक एक पीस येस सर शुअर सर ओके येस सर
जैनाचो आनिकूय एक पीस तुमी आयकला वायोलिनाचेर तें कशें म्हणजे हाजेर दिश्टी पडटा की ताचो आत्मविश्वास म्हणजे ताचें ह्या संगिता सवें कितलें मजबूत तें मुखार वेता कितलें नेटान तें मुखार वेता हें तुमकां पळोवंक मेवता. हेंच गरजेचें भिवून तर आमी मुखार वचत जाल्यार आमी आमच्या फाटल्यान ती भिरांत येत रावता. म्हणटच तुवें केन्नासून ही भिरांत काडून उडयली? भिरांत म्हळ्यार जेन्ना हांवें तियात्रां वाजोवपाक स्टार्ट केलें तेन्ना मातशें मगे ती भिरांत लेस जायत गेली सर. आनी जेन्ना मेन थिंग म्हळ्यार हांवें बँडां जॉयन केलें फॉर वेडिंग्सा सारको ऑडियन्स फेस करता न्हू सर तेन्ना लेस जायत गेली सर मगे. बँडान जेन्ना काजारांक जेन्ना वाजयता तेन्ना ऑडियन्स लागीं आसता दुबाव ना. पूण म्युजिकान जायती तुका प्रॅक्टीस करूंक पडटा काय जशें दुसऱ्यां बरोबर वाजयता आसतना तो रोखडेंच कोप अप जाता म्हणजे तो रोखडेंच सांबाळून घेता? सर हांव रोखडें हें करून घेता सर कित्याक हांव पयलीं हूंय वयचे पयलीं एक बँड आहा न्हू सर सो हांव तेंचे बरें वयचे पयलीं हांव मगे पर्सनल हें करता प्रॅक्टीस करता सर घरा कडेन. सो मागीर हांव तेंचे बरोबर गेलें म्हणटरी मागीर थिंगाय प्रॅक्टीस करता सर पयलीं हांव मुगे प्रॅक्टीस करता सेपरेट सर मागीर जाता तेंचे बरें गेलें. आतां समज तियात्रांनी वाजता आसतना आमकां दिश्टी पडटा की अकस्मात कोण तरी येता आनीक आपणाक कांतार म्हणूंक जाय म्हणटा. हय सर. अशा टायमार तुजें कितें हालत जाता काय तूं यो? ना सर हांव हें आसता सर रेडी आसता सर. रेडी आसता. म्हणटच आतां आमी पळयतात की म्युजीक अरेंज करता आसतना जो ट्रम्पेट प्लेयर आसता आनीक सॅक्सोफोन आसता जावं ऑर्गन आनीक बाकीचे ड्रमर सो हांकां वेगवेगळी की कित्या पासत दिवची पडटा? कित्याक सर ते मेन कन्फ्युजन जाता न्हू सर बिकॉज ऑफ पीच सर कित्याक आमगे सगळ्यागे डिफरंट पीच सॅक्सोफोन डिफरंट पीच ट्रम्पेट डिफरंट पीच आनी पियानो आनी किबोर्ड आनी बेज आसत तेच डिफरंट पीच. सो तेका लागून मातशें कन्फ्युजन जायत आनी कोणाक खबर आसना सर कित्याक कोण म्युजिशियन कोण स्पेशली कोण ब्लोवर्स आसता तांकां खबर आसत ती सर हेर कोणाक चडशी खबर आसना सर. आतां समज 2 सॅक्सोफोन बरोबर आसात जाल्यार तूं खंयचो प्रिफर करता की हाय नोट काय लो? सर 2 सॅक्सोफोन आहा जाल्यार सर डिपेंड सर तो प्लेयर केश कोन्न आहा तो चोयन सर. सो तो प्लेयर बरो आहा जाल्यार हांव सेकंड्सा वयता सर सेकंड्स वाजोवपाक. सो मातशें आहा जाल्यार हांव फर्स्ट वाजयता सर. पूण कोणा बरोबर वाजोवपाक तुका चड कम्फर्ट आसता? सो जेन्ना हांव बँडा बीन वयता न्हू डिपेंड्स अपॉन द मनशी केश कोन्न आहाय सो मुगे सपोज कोण हें आहा जाल्यार हांव सारकें कम्फर्टेबल आसता सर वाजोवपाक. आतां तूं रोजफनाक वाजयता म्हणटच तुवें बँड लिडर कोण आसा? आयवो. येस सर. सो आयवोचो सांगात. चड आहा सर सारको आम सदां आसा कित्याक आमी भरपूर जाणां म्हणटा एश कोन्न कोण तियात्र आमगे युनिटी बरी आहा म्हण सर. आमी सगळीं बाराबर खूंय वयताय इवन आमी इंटरवला आमी बाराबर आसताय खूंय कितें खावपा वयताय आमी बाराबर वयताय सो आमगे तो टीम स्पिरीट आहा तो बरो आसा सर. ओके म्हणटच म्हाका दिसता आयवो पासत तुवें एक धाकटोसो सॅक्सोफोनाचेर एक पीस वाजोवचो. येस सर. ओके सारकी म्हाका चड हें सर आयवो पासत वाजोवपाक. ओके आमी एक पीस पळोवया. आयो बाबा खेरीतपणी तुका सॅल्यूट तुज्या पासत जैन बायन हो खासा पीस भेटयला. बाय आमी कांतारां म्हणटा आसतना आमकां थोडीं रिस्ट्रिक्शनां आसतात की उमकेंच खावचें न्हय उमकेंच खावंक जाय जावं उमकें उमकें उमकें. तशें सॅक्सोफोन प्ले करता आसतना अशें कितें रिस्ट्रिक्शनां आसात? ना सर तशें करून कांय ना सर बट हांव सॅक्सोफोन वाजोवन कांयच जायना सर
सो ते म्हाका सगळे म्हणटा तूं कित्याक खायना बट हांव खावपाक कोन्ना सर. कित्याक? लायक सर म्हाका तशें करून आतां खंय वाजोवपाक बीन वयता न्हू सर, सो म्हाका तशें करून खावपाक बीन दिसना सर. एक पाट जालें मागीर हांव खाता सर. ना पूण तुका दिसना की तुजी एनर्जी खंय तरी उणी पडटली? ना तशें करून ना सर. ना घोडे फुडाराक पडत जाय सर, पूण सद्या तरी आहा सर तशें करून. म्हण तेच उर्बेन तेच उमेदीन जावं इंटरवल आसतात तेन्नाय खायना? चडशें खायना सर. ओके ओके. बट न्हू सर कोण ब्लोवर्स आसताय न्हू सर, मेन थिंग म्हणल्यार वॉटर सर. तांकां उदक जाय पडटा ब्लोईंग कोत्ताय तांकां. आतां सॅक्सोफोन वाजयता आसतना एक पावटी सेगीत 3 कांतारां आसतात जावं रोखडोच कांत आसता, सो त्या पासून एनर्जी जाय पडटा. हय सर, जाय पडटा सर. हय, म्हण तूं कशी ही एनर्जी क्रिएट करता? सर एक पाट तशें करून प्रॅक्टीस करीत रावलें सर, आतां वाजयत रावलें पोतून जाल्यार ते ऑटोमॅटीक येता सर तशें करून करपाक. म्हणजे प्रॅक्टीस सारकी गरजेची. प्रॅक्टीस इम्पॉर्टंट सर. आमी पळयतात की जायते नवे भुरगे, नवीं चेडवां चेडे ह्या ब्रास इन्स्ट्रुमेंटान भितर सरल्या. येस सर. आतां तुजेच पिरायेचे दुसरे भुरगे तुज्या सांगाताक वाजयतात, जावं पयरूच हांव पळयतालो की ट्विटर आनीक ते दोगूय येस सर. हय. हय ते बरोबर वाजयताले, म्हणटच तांच्या बरोबर तूंय तितल्याच उमेदीन तितल्याच नेटान. येस सर. हय म्हणटच अशा वेळार तुमच्या मुखार पेपर नासलो. येस सर. म्युजीक खंयची वाजोवंक जाय, कशें वाजोवंक जाय, जीं सोल्फां आमकां गरज पडटा ती नासलीं, तरी पूण तितलेच उर्बेन तूं वाजयतालें. हाचे फाटलें कारण कितें? मेन थिंग म्हणल्यार सर, जेन्ना मुगे एजी आसता न्हू सर, अंडरस्टँडींग मातशें आसता सर. सो हांव तांकां वळखता न्हू सर, म्हाका अशें करून खबर आसता सर तो कितें वाजयतलो, तो कितें वाजयता. आतां तेन्ना देखून विदावट सोल्फां वाजयली, सो कांय हें करूं ना, डिसायड करूं ना लायक तूं फर्स्ट वाजयता हांव फर्स्ट वाजयता तशें करूं ना. सो येता सर तें कित्याक अंडरस्टँडींग आहा सर तशें करून ताका लागून. पूण समज एक सिनियर म्युजिशियन आसा जो जायतीं वर्सां तो वाजोवन आयला, जर ताचे बरोबर वाजयता आसतना मॅच जावपाक मातशें डिफिकल्ट जाता? मातशें डिफिकल्ट जाता सर. कित्या पासत ताच्या अनुभवाक लागून? कित्याक सर ते मातशे सिनियर आसताय न्हू सर, आनी तेंगे हांवें नोट केलें ते भाशेन कोण सिनियर आसताय न्हू सर, तेंगे वाजोवपाचें देखून डिफरंट वयता. तेंगे डिफरंट आसता सर वाजोवपाक. सो तेंचे बरें मातशें मॅच जावपाक मातशें डिफिकल्ट पडटा. हय, आनी भिरांतूय दिसता की घोडे मातसो भायर पडले उपरांत. हय. केन्ना पडल्यात तापसाणी? हय, भरपूर. कित्याक पासत? मेन थिंग म्हणल्यार असं हांव आनीक पाट वाजोवपाक गेलें आनी थिंगा मातशे एज्ड मिस्त्री आहले वाजोवपाक. सो लायक वेन एवर आय गो टू प्ले आय ऑलवेज वेअर ब्लॅक. तेंगे मातशें थिंकींग मातशें डिफरंट. हांव फेस्ताक गेल्लें वाजोवपाक, सो तेणे म्हाका चापयलें तूं ब्लॅक कित्याक काय नील काय म्हूण. म्हणून सांगलें हांव ओगे रावलें कित्याक. आजूय ब्लॅक एंड व्हायट? हांव ओगे रावलें सर कित्याक मातशें रिस्पेक्ट दिवपाक. सो तेंगे न्हू सर लायक तेंक ब्लॅक बीन घाल्यार मातशें हें जाता तेंकां. सो तेका लागून तापयलें म्हाका. जायते फावटी सालवी आसता जावं फेस्ताच्या सकाळचें जें म्युजीक आसता, अशें केन्नाय तरी तुका? येस सर, वाजयलां सर हें. वाजयलां? फेस्तांनी ब्रास बँड बीन सगळें केलां सर. ओके. आतां मरण, फेस्त, काजारां हातूंत कितें फरक आसता म्युजिकान? सो वेडिंगा सर तुका एन्जॉयमेंट आसता, आनीकूय येता बरें वाजोवपाक. प्लस तुका ऑडियन्सूय बरें एनर्जेटीक आसता, सो तेंकसूय मागीर आमकांय बीन बरें दिसता वाजोवपाक. मोन्ना मातशें डिफरंट जाता सर. डिफरंट जाता. येस. आनी फेस्तांकूय मातशें वेगळें? फेस्ताकूय बीन तेच उमेद आसता वाजोवपाक सगळें. पूण काजारां वाजयता आसतना कोण तरी ऑडियन्स म्हणटा जो नाचता आसतना म्हणजे जे नाचतात तांचे कडल्यान एक वेगळो रिस्पॉन्स. येस. बाय आनको यो. आसताय सर अशें म्हणटा कितले फावटी येयलाय सर तशें. आनी तेच जेतान तेच उमेदीन. वय वय सर वय. ओके. तर ज्या लोकांक तुवें एन्जॉय केल्यात तांचे पासत आनीक एक सॅक्सोफोनाचेर एक धाकटोसो पीस. येस सर.
जैन भाई खरेंच तुवें आमच्या ऑडियन्सांक एक वेगळें एंटरटेन करपाचो प्रयत्न केला. जांकां तूं आदीं करून आयलां तांकां तुजो उडास आयलो आसतलो पूण जे कोण तुका मेळोंक ना तांकांय उमेद भोगली आसतली. खरें म्हटल्यार आयचो जो तरणाटो आयज जायते जाण जे संगितान भितर सरल्यात आनीक जे आपणाचो फुडार करूंक सोदतात त्याच्या पयलीं तुज्या लक्षांत की ह्या संगितांतल्यान तुजो फुडार करूंक जाता? वय सर, म्युजिकांतल्यान तुका भरपूर ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटाय, भरपूर तुका टिचिंगां वचपाक मेळटा. आतां हांव जे स्कुलान शिकलोलें ते स्कुलान हांव शिकयतां, आतां वायलीन शिकयतां सर. सो तेशें करून शिकोवपाकूय चान्सीस मेळटा. प्लस तुका वेरियस प्लेसीस भोंवपाक मेळटा. तूं म्युजिशियन जाल जाल्यार एक्सपिरियन्स मेळटा बरो सर. आनी बरें सर, कित्याक तूं बोर जाल जाल्यार घरा कडेन टायमपास करपाक येना जाल्यार तुज्यान वाजोवपाक मेळटा, चोवपाक मेळटा विडियोज. सो बरें एक्चुअली म्युजीक. पूण तूं ह्या संगितान भितर सरल्या उपरांत गोंय सोडून आनी खंय तरी भायर पावलां? गेला सर, आवट ऑफ गोवा. मुंबय? बॉम्बे गेला सर. महाराष्ट्रा, कर्नाटका? हांव सर डॉमिनिकागे तियात्रा आसून गेलो सर. कर्नाटका थिंगा. आनी इवन फॉर कोयरा देखून गेला सर कर्नाटका. पूण लोकां मदें एक वेगळी स्वात आनीक वेगळो येस सर. म्हणजे जायतो वालोर, रिस्पेद. येस सर. तर आमचे जे ऑडियन्स आसात ही कार्यावळ पळयतात आनी तुजे बरोबरचे यूथ आसात अजुनूय जे फाटीं फुडें जातात नेटान मुखार वचोंक, तांकां तुजो संदेश कितें? सर मेसेज म्हळ्यार सर हांव कांय अशें करून हें करपाक सोदना. कित्याक म्हाका दिसता हांव आजून ते फिल्डान हांव आजून न्यू आहा म्हण म्हाका भरपूर आसा शिकपाचें. बट हांव एकूच सांगपाक सोदतां की न्यू भुरग्यांनी स्पेशली गर्ल्स मुखार येवपा जाय इन दीस म्युजीक. कित्याक सर आतां चेडवां जायना तशें करून कांय ना, सगळें जाता सर. ब्लोईंग इंस्ट्रुमेंट सगळें म्हणून आसा, सगळें जाता सर. आनी म्हाका पेरंट्साकूय सांगपा जाय की तेंगे भुरग्यां तेमी मुखार घालपा जाय, म्युजिका शिकपाक घालपा जाय. मागीर हांवें आतां नोट केले ते भाशेन आसा चडशीं भुरगीं किबोर्डा वयताय, गर्ल्स सगळीं किबोर्डा. सो हांव मागता पेरंट्सा लागीं की ब्लोईंगा घालपा, वायलना घालपा, तेशें करून ड्रम, मागीर बेस, गिटार तेशें करून घालपाक हांव तें सांगपाक सोदतां. ओके, तुज्या पेरंट्स जे तुजी आवय बापूय आसात तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? हांव आतां जे हांव आहा न्हू सर ते म्हगे ओन्ली 10% आसतलें सर. सगळे म्हगे पेरंट्स जाले सर. तेंचे उद्देश सगळे तेंकां लागून हांव सगळे म्हळ्यार तेंकां लागून म्युजीक शिकपाक पावला. तेंकां लागून आयज मेरेन देखून हांव इवन फॉर तियात्रा वयता तेन्ना कोण ना कोण आसता, मामा आसता नाल्यार दादा आसता. म्हजे बार म्हाका एकल्या म्हणटा केन्ना सोडना. सपोर्ट. हय, रिसंटली शिकला सर. ओके, म्हणटच ताचोय तुका फायदो जातलो. हय सर, बट मामा येतात सर. आनीक शिकता आसतना आनीक कोणाचो तुका गायडन्स मेवलें? सर गायडन्स म्हाका सर लायक म्हाका पेरंट्साचो आहाच सपोर्ट म्हजी फॅमिली. बट अपार्ट फ्रॉम माय फॅमिली म्हाका गायडन्स, म्हाका मोटिवेट करपाक भरपूर जाण आहाय सर. इवन फ्रॉम तियात देखून म्युजिशनागे जाल्यार आहाच. कित्याक म्हगे बँड आहा आयवो, अलॉय, तेंगे देखून म्हाका मेळटा. बेन्झर, ट्रॅम्सन म्हाका भरपूर हें कोत्ताय, मोटिवेट कोत्ताय. ते सगळे म्युजिशियन. प्लस तियात्रिस्ट, एक्टर्स देखून म्हाका अशें करून हें कोत्ताय. नेटो, ब्रायन, जेसन बीन ते सगळे म्हाका मोटिवेट कोत्ताय, गायड कोत्ताय. तूं अमकें केल्यार केशें कोन्न जातलें, कित करपा जाय, केशें कोन्न करपा जाय. सो तेंगे सपोर्ट आहा सर म्हाका. ओके, खरेंच तुवें तुजो मोलादीक वेळ आमकां दिलो. आमच्या स्टुडियो मेरेन आयलें, तुजे विचार आमी लोकां मेरेन हाडपाचो प्रयत्न केला. खरेंच हांव तुका ह्या संगितान तूं व्हड जावचें. जायते फावटी आमच्या धर्मान बेसांव दितात आनी म्हणटात की तूं व्हड जावचें. तेच भाशेन तुवें व्हड जावचें आनी खेरीतपणी तुज्या गांवचें. आतां तुजें गांवचें म्हणटा आसतना तुजो गांव खंय पडटा आमच्या ऑडियन्सांक कळत जाल्यार चड बरें जातलें. सर हांव गांवांत सांगे खंय? वालकिनी. वालकिनी. सांगे म्हळ्यार सर सांगे आनी वालकिनी म्हळ्यार बरें भितर सारकें उगे काडून मुखार वालकिनी 8 किलोमिटर्स अशें आसतलें फ्रॉम सांगे. तुज्या गांवांत आनी कोण संगीतकार आसा? आहाय सर, आहाय. जाल्यार जालें वय सर. ओके,
म्हणटच आमी तुका आमच्या मेरेन आयिल्लें तुजो वावर आमकां दाखोवंक योग दिलो त्या पासत करीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे कलायकतान चड आनी चड देव बरें करूं. तुमकांय सर म्हाका हांव काळजा सान देव बरो करूं म्हणटा प्रुडंट मिडियान सर तुकाय बीन सर आमचे असले भुरग्यांक आमगे काळजा मनांतल्यान कितें सांगपाक तुवें आमकां एक चान्स दिलो म्हण सर थँक्यू सर. आनी इतल्यानूच बाय जैना सांगाताक आयची ही माणकां मोत्यां कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदेवस. आज गोंयांत डिझेलाच्या धुंवराक लागून कितलेशेच प्रदूषण वाडलां. हवेन वाडलेल्या कार्बनाक लागून लोकांक श्वास घेवपाक त्रास जाता. अरे डिस्टर्ब करू नाका रे राम असो. जशे व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी प्रदूषणाचो लेवल वाडला तशी दुयेंसांय वाडल्या. अशीच परिस्थिती आमच्या गोंयानूय येतली काय असो सगळ्यांक भंय पडला. अरे बस येता. अरे बस येतली जाल्यार गोंग 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 करून आवाज करतली. पेरे 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 करून हॉर्न मारतली. कळ्ळें मरे. हे कितें रे आवाज जातो ना मोरय ना कसलो चमत्कार. चमत्कार न्ही गोंय सरकार पोल्युशन फ्री इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसीस धांवतात गोंयच्या रस्त्यार. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्यो ई बसीस विथ फुल्ली एअर कंडिशन 40 सिटिंग कॅपॅसिटी USB सॉकेट्स रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टम आणि प्रवाशांच्या सुरक्षे खातीर एमर्जन्सी बटन. कदंबा बसी आमकां जितल्यो फॅसिलिटीज दितात तितल्योच फॅसिलिटीज माझी बस ह्या स्किमी अंतर्गत जवळ जवळ 25 प्रायव्हेट बसी आमकां दितात. म्हणजे स्टुडंट्सांक कन्सेशन, सिनियर सिटीजन्सांक कन्सेशन आणि कॅन्सर पेशंट्सांक फ्री ट्रॅव्हल. इतलेंच न्ही प्रायव्हेट बस ओनराक सुद्दां ह्या स्किमींतल्यान खूब आदार मेळटा. आ करून कितें पळयता आतां उलय. आता किती उलो भिवपाची सोड आता उलोवपाची गरज ना. शुद्ध श्वास आरोग्यदायी प्रवास आरोग्याची हमी गोंय सरकार पडचो ना खंयच कमी.